ICC वर्ल्ड T20 2016 सर्ती अंतर्गत एकूण 23 सर्ती जातल्यो। 15 मार्च ते 3 एप्रिल मजगती ही सर्त चलतली। 15 मार्चाक इंडिया आणि न्यूझीलंड हांच्या मदीं नागपूर हांगा सर्त जातली। 16 मार्चाक वेस्ट इंडीज आणि इंग्लंड हांच्या मदीं मुंबय हांगा सर्त जातली। तेच दिसा पाकिस्तान आणि Q2 हांच्या मदीं कोलकाता हांगा सर्त जातली। 17 मार्चाक श्रीलंका आणि Q1 हांच्या मदीं कोलकाता हांगा सर्त जातली। मार्चाक ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हांच्या मदीं धर्मशाळा हांगा सर्त जातली, जाल्यार तेच दिसा साउथ आफ्रिका आणि इंग्लंड हांच्या मदीं मुंबय हांगा सर्त जातली। 19 मार्चाक इंडिया आणि पाकिस्तान हांच्या मदीं धर्मशाला हांगा सर्त जातली। 20 मार्चाक साउथ आफ्रिका आणि Q1 हांच्या मदीं मुंबय हांगा सर्त जातली, जाल्यार तेच दिसा श्रीलंका आणि वेस्ट इंडीज हांच्या मदीं बेंगलोर हांगा सर्त जातली। 21 मार्चाक ऑस्ट्रेलिया आणि Q2 हांच्या मदीं बेंगलोर हांगा सर्त जातली। 22 मार्चाक न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान हांच्या मदीं मोहाली हांगा सर्त जातली। 23 मार्चाक इंग्लंड आणि Q1 हांच्या मदीं दिल्ली हांगा सर्त जातली, जाल्यार तेच दिसा इंडिया आणि Q2 हांच्या मदीं बेंगलोर हांगा सर्त जातली। 25 मार्चाक पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया हांच्या मदीं मोहाली हांगा सर्त जातली, जाल्यार तेच दिसा साउथ आफ्रिका आणि वेस्ट इंडीज हांच्या मदीं नागपूर हांगा सर्त जातली। 26 मार्चाक Q2 आणि न्यूझीलंड हांच्या मदीं कोलकाता, जाल्यार इंग्लंड आणि श्रीलंका हांच्या मदीं दिल्ली हांगा सर्त जातली। 27 मार्चाक इंडिया आणि ऑस्ट्रेलिया हांच्या मदीं मोहाली हांगा सर्त जातली, जाल्यार तेच दिसा Q1 आणि वेस्ट इंडीज हांच्या मदीं नागपूर हांगा सर्त जातली। 28 मार्चाक आफ्रिका आणि श्रीलंका हांच्या मदीं दिल्ली हांगा सर्त जातली। अंदूच्या T20 सर्तीची उपांत्य सर्त 30 मार्चाक दिल्ली, जाल्यार 31 मार्चाक मुंबय हांगा जातली। तशेंच निमणी सर्त 3 एप्रिलाक कोलकाता हांगा जातली। आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।